राजकीय झूज रंगत आसा. उत्पल पर्रीकाराक कुशीक सारून भाजपान बाबुशाक तिकीट दिल्ल्यान ताणें देवदेवतांचे आशीर्वाद घेत प्रचाराक नेटान सुरवात केली. बरोच ते भरपूर तुस्त करून तिकीट दिवपा वेळार अचकीत निखळिल्ल्या दीपक पावसकारानूय राजीनामो दिलो आनी फुडाराचो निर्णय उक्तायलो. महिला काँग्रेसीनूय देवदेवतांचे आशीर्वाद घेवपाक आरंभ केला तर गोविंद गावडेन नॉमिनेशन फायल केलें. पणजे परतून भाजपाची तिकेट मेळिल्लो बाबूश मोन्सेरातान आयच्यान प्रचाराक सुरवात केली. सगळ्यात आदी ताणें समर्थकांक बरोबर घेवन पणजेच्या देवदेवतांक गाराणें घातले. विविध देवतांचे दर्शन घेतले. आज चरणाकडे महालक्ष्मी चरणाकडे भेट घेतली असा पावन पडले आज भेट घेवपाचो उद्देश अर्थ भरपाक वता तेन्ना महालक्ष्मी मनशेरात तशेंच तालिगांव कन्स्टिट्युएन्सी जेनिफर मनशेरात हे फॉर्म भरता तेन्ना महालक्ष्मीची पूर्ण संधी कृपा दिश्टी घेवपाक आज चरणाकडे भेट घेतली आसा. सर्वार्थी सांबाळकर पणजेचो उत्कर्श करून तांच्या हातान तांकां विजयी करून आनंदान हाडून हाज्या विशेष सेवा करून घे. बाबूश तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो, भारत माता की जय अशा घोषणांनी समर्थकांनी वाटार गाजोवन सोडलो. विशेष म्हणजे कांय कडेन मराठीत जाल्यार कांय कडेन कोंकणींतल्यान गाराणें घालून पुरयतांनी बाबुशाक आशीर्वाद मेळोवन दिलो. Yeah, today I came to take the blessing of the deity Mahalakshmi to basically to ask her blessings for my campaign. Sir, yesterday Uday Madkekar ticket had been cancelled and he had criticized you that you have given the money for Congress for start and BJP has a B team. How you look? First of all, I don't see what they say. So I don't know what you're talking about. If there is anything else, you tell me other than that. See, as I said, Mr. Manohar Parrikar is a tall leader. We are here basically to fulfill his dreams and vision as far as Panjim is concerned. And we are here to do that. Now as far as anyone contesting, everyone, this is a democracy, everyone is free to contest. I wish everyone all the best. जाल्यार बरें काम केल्ल्याचे खुद मुख्यमंत्र्यान प्रमाणपत्र दिल्लो PWD मिनिस्टर दीपक पावसकारान आपलो बेत सांगलो. तो म्हणटा आपणे राजीनामो दिलो आनी आपल्या बरोबर भाजपाचे 60% कार्यकरय भायर सरल्यात. आता अपक्ष लढटलो पूण काय कंडिशनां आसतली. ऐकात ताजी कंडिशनां. आयज हांवें म्हाज्या आमदारकीचो राजीनामो दिल्लो आहा. आतां हांव मंत्रीपदाचोय राजीनामो व्हरून पावयतलो. भारतीय जनता पार्टीच्या मेंबरशिपाचोय राजीनामो पावयतलो. म्हाज्या मतदारसंघांतल्यान कालच्यान जायते पदाधिकारी म्हाजे कार्यकर्ते रिजायन जावपाक लागल्या. भोवसंख्येन भारतीय जनता पार्टीचे जे आमी काम 19 साकून चालू केल्लें 16,000+ मेंबर आमी भारतीय जनता पार्टीचे 19 साकून केल्ले. आयज जवळ जवळ ह्या 4 दिसां भितर 60% मेंबर रिजायन जातले. आतां ते चालू आसा, स्टार्ट आसा काम. 60% कितले नंबर ते 60% 16,000 जे मेंबरशीप फॉर्म जाल्ली तितले 60% सद्या मंडळाचे जे वायस चेअरमॅन आसा, जे सेक्रेटरी आहा, हे सद्याक रिजायन जावपाक लागले. बुथाचे अध्यक्ष जे आसा, शक्ती प्रमुख आसा, बुथाचे मेंबर जे आसा, कोर कमिटीचेर आसा, हे रिजायन जावपाक स्टार्ट जाले. तर बाबू त्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ना आणि तुमकां तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तिकेट ना. सो मिस्टेक जाली तेन्ना ही. आतां कितें आसा, आमदार जावन गांवची उदरगत करपाक डिफिकल्ट जाता. आनी 2019 आमी दोगांनी विचार केल्लो. आमी दोगांनी मगो पक्ष सोडून भारतीय जनता पार्टी वचोन भारतीय जनता पार्टीचें सरकार वाचोवप आनी फुडें हें जें सरकार आसा तें कंटिन्यू तेका दिवप. नाल्यार हें सरकार 19 कोसळटा आसुल्लें आनी परतून हेंकां सरकार घडोवपाक ताकद उरना आसली. हें सगळो प्री प्लॅन जाल्लो. प्री प्लॅन आमकां खबर आसलो म्हणून आमी त्या पक्षांतल्यान भायर सरून भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट केलो. ते भारतीय जनता पार्टी हिता खातीर सपोर्ट केलो ना आमी. म्हाज्या मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट जावपाक आनी पेडणे मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट जावपाक आमी सपोर्ट केला. पेडणे मतदारसंघात उदकाचो विशय सुटलेलो आसा
आज चांदेल प्लांट जाल्लो आसा कितलीशेच कोटी मोडले आयज कितलीशेच कोटी घालून पायपलायन घातलेली आसा कित्याक जालें बीजेपी बाबू आणि माझ्या मतदारसंघात उदकाचो विशय सुटला माझ्या मतदारसंघात रस्त्याचो विशय सुटला आमी बीजेपीचे बऱ्याक आमी गेले ना आमच्या मतदारसंघाचे बऱ्याक गेल्ले आमचो मतदारसंघ फाटली कितलीशींच वर्सां आता एक त्या वटेन आनी एक पेडणे ह्या वटेन एक महाराष्ट्राची बॉर्डर आणि कर्नाटकाची बॉर्डर हांगच्यान खंयच्याच मिनिस्टराचे पेडण्या आणि सावड्ड्या लक्ष वचनासुल्लें बाबू आजगांवकरान आनी दीपक पावसकरान आपले मतदारसंघ आसा आयज उदरगतीक फुडें व्हेल्लो आसा आयज आमकां अभिमान आसा आमकां तिकेट दिलना म्हणून कांय नजो पूण आमी परतून निवडून हांव परतून निवडून येतलो परत बीजेपीक सपोर्ट करता आनी बाबू आजगांवकर सुद्दां परतून निवडून येतलो परत बीजेपीक जाल्यार सपोर्ट करतले ना आमची कंडिशन आसतली आमच्या कंडिशन आसतली आतां हांवें सांगिल्लें आसा कंडिशनां ही कंडिशनां जो सरकार घडयता ही म्हाजी कंडिशन कंडिशनां खंयची ही कंडिशनां आमी आतां मायनींग बंद जावन जॉबलेस जाल्ले आसा आमचे ट्रक आतां फक्त वर्साक 3 म्हयने 2 म्हयने चलता ह्या वर्सा तरी चल्लेच ना हे सगळें आमकां रिकवर जावपाक जाय महिला काँग्रेसीचे अध्यक्ष बीना नायक गोय प्रभारी डॉक्टर सीमा फेर्नांडीस हांणी थळाव्या गटा अध्यक्षांक बरोबर घेवन फोंडेची साफा मस्जिद फातर्पेची शांतादुर्गा कुंकळकारीण बेतीचो गुरुद्वारा पोरणे गोंयच्या सेंट फ्रांसीस झेवियराचे चर्चीत वचून आशीर्वाद घेतले. जाल्यार नॉमिनेशन फायल करपी गोविंद गावडे भाजपाचो पयलो उमेदवार जावन रावलो. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स, इर्शाद शेख आनी फोंडेच्यान कृष्णा नायक.